गाण्याचो अंक A24. संकोष्टानी सोता तुका उस्क्या कोती सोता तुका कुशलपणान सोता तुका सगळे कोडीन सोता तुका देशा fantoru dethana Kalasatole udgar sota Aicha disalce sorbusot Tuka doriate betoita Sokoshari sota tuka Oskia koti sota tuka Kushala sota tuka Soglis korim sota tuka. बापाची पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं संकश्ट कश्ट येता तेन्ना सोदता तुका हे भाशेन आतांच आमी गायन गायलां जेजूचे शीस वादळ मोडाक सांपडले तेन्ना कश्ट संकश्ट तांचेर आयले तेन्ना जेजू तांचे बरोबर आसलो ओड्यार तांचे बरोबर आसलो आनी आपल्या अधिकारान ताणें हें वादळ मोड थांबयलें आमच्या जिविताच्या ओड्यांत जेजूक आमंत्रण करून जी तुफानां आमच्याच भितर आसा ती तोंडाय आनी आमकां शांती हाड म्हूण मागुया. मीस दिनवासनेच्याच मनान भेटयता वर्नन फेर्नांडीस ताच्याय इतिहासा पासत मागुया. तेच बरोबर आयज आपलो वाडदीस समारंभता कायतान फेर्नांडीस ताचेरूय देवाचो आशिर्वाद मागुया. आनी मिसाचे भेटेक फावो ते परी तयार जावंक आमची काळजां मनां आयती करून देवाचें एकामेकाचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोरपुरा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो दुनिया विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बडो अपराध. हे पसत घेवन सदां सांगवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सोरपुरिदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोमिया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोमिया काकूत कर प्रार्थना. देवा आमच्या बापा तुझीं भुरगीं आमकां करून उजवाडाचीं भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां आपयल्याय. खोटेपणाच्या काळोखांत आमकां बुडूंक दिवं नाका. भोगोर तुज्या स्वताच्या उजवाडांत आमकां सदां जियेशीं कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजें सगळें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणां. आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. इस्रायलाच्या पुता दुवानो तुमचेर विरोध मुणगे इजिप्त देशांतले हांवें भायर काडलां त्या सगळ्या गोरण्याचेर विरोध. सोर्वेस्पोर बाकीत करून कितें सांगता तें आयकात. पृथुमेवेल्या सगळ्या कुटुंबां मदें फकत तुमकांच हांव वळखता. देखून सगळ्या तुमच्या खोटेपणा खातीर हांव तुमकां कास्त लावंक वेता.
आदी फुडेंच येवची नासतना दोग मनीस बरोबर भोंवतात. आपणाक शिकार मेळो नासतना रानांत शिव गरज घालता. आपणे कांय दोरी नासतना शिवाचो पेटो किवच्यो मारता. फास मांडिना जाल्यार सुकणें जमनीर पडटा. शिकार मेळो नासतना जमनी वेलो फास कोण तरी काडटा. शारांत तुतुरी वाजोत आनी कोण तरी भियेनासतना रावत. सर्वेस्पोर धाडिना जाल्यार शारांत नोस्ट येता. त्याच पोरी सर्वेस्पोर आपल्या सेवका प्रवाद्यांक आपलो गूट सांगिनासतना कांयच करिना. शिव गरज घालता कोण भियेनासतना रावत. सर्वेस्पोर उलयता. बाकीत करिनासतना कोणाच्यान रावंक जायत. देवान सोदोमाच्या आनी गोमोराचें निसंतोन केलें, तशें हांवें तुजें निसंतोन केलें. आनी तुमी एका उज्याच्या इंगल्या परी जालीं. तरी तुमी म्हजेशी परतून येवंक नात. उलयता तो सर्वेस्पोर. इस्रायेला, ह्यो वस्तू हांव तुजे विशीं करूंक वेता. आनी हें हांव तुजे विशीं करूंक वेता देखून इस्रायेला, तुज्या देवाक मेळूंक तयार जा. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. तुज्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलोय सर्वेस्परा. जबाब. तुज्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलोय सर्वेस्परा. वायटाचो मोग करपी देव तूं न्हय. नश्टांक तूं लागीं घेनाय. गोरविस्ट मनशाक तुजे मुखार बोडाय करूंक तांक ना. जबाब. तुज्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलोय सर्वेस्परा. ओनीत करतल्यांक तूं विटेताय. फोटकिऱ्यांचो तूं नास करताय. रोगताक तानेला आनी लोटीक मनशाचो सर्वेस्पराक कांटाळो येता. जबाब. तुज्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलोय सर्वेस्परा. पूण म्हाका तुज्या व्हडा मोगान तुज्या घरांत भितर सरूंक मेळ्ळां. भोगतीन तुका वंदून तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार साश्टांगी पडून नमन करता. जबाब. तुज्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलोय सर्वेस्परा. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराची वाट हांव पळेनूच आसा. ताच्या उतराचेर हांव पातयेवन रावतां. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोव्या. जेजू एका व्हड्यार चडलो. ताचे शिसूय ताचे फाटल्यान गेले. आनी अवचितूच इतलें खोर एक तुफान उपरासलें की लारां व्हड्या वयल्यान फुटूंक लागलीं. पूण तो न्हिदलोलो आसलो. लागीं सरून ताच्या शिसांनी ताका जागो केलो आनी म्हळें, आमकां वाटाय सायबा, आमी बुडटांव. आनी ताणें तांकां म्हळें, तुमी इतले भिजूड कित्याक, पोलक्या विस्वासाच्या मनशानो. मागीर उठून ताणें वाऱ्याक आनी दर्याक हुकूम घालो आनी एकदम थंडाय जाली. हें पळोवन ते मनीस अजाप जाले आनी म्हणूंक लागले, कसलो मनीस गाय हो.
वारो आनी दर्या लेगून ताचें आयकतात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. बाबा पडिलो, हालींच्या दिसांनी कोरोना व्हायरसान एकलो तरणाटो जो मरणाचे तोणीर कोश्टवतालो तो उपरांत बरो जालो आनी ताचे लागीं कोणें विचारलें, तुका जेन्ना तूं हॉस्पिटलांत आसलो तेन्ना कितें तुका वो कोणाचो उदीक उगडास येतालो? आनी ह्या तरणाटो म्हणूंक लागलो, आपूण एकलोच कोश्टवतालो तेन्ना जिवितांनी मरना बरोबर तेन्ना म्हज्या आवय बापायचो म्हाका इतलो उगडास येतालो. म्हाका जाय आसली ती म्हजे सायडीक बेडा सायडीक आसूंक, पूण कोणाच्यानूच भितर सरूंक जायनासलें. म्हणटच एकलोच हांव कोश्टवतालो, कोण म्हजे सायडीक नासलो. बाबडीनो, आयच्या शुभ वर्तमान आमी आयकलां जेजू ओड्यार आसलो, शीस थंय आसले आनी असले संकश्ट तांचेर आयले. जेजू न्हिदलोलो. एका वाटेन वारें मात्तूच झेम येता खरी, पूण असल्या मोडांत जेजू न्हिदलोलो. वो शिसांक दिसलें जायत जेजू न्हिदलोलो, पूण तो आसा म्हणून तांकां तितलें पडोवंक नासलें. उपरांत उगडास आयलो. जे भाशेन ह्या तरणाट्याक हॉस्पिटलान आपली आवय बापूय जाय आसली. कांय फावटी घरांत आसतना तो म्हणटा, म्हजी आवय बापूय म्हाका सदांची जालेली. पूण जेन्ना ती नासली तेन्ना हो असलो संकश्ट आयलें तेन्ना म्हाका ती जाय आसली. ते भाशेन जेजूकूय शिसांकूय ओड्याचेर जेजू आसा म्हणून तें सदांचें जालेलें. आमकांय संकश्ट येता तेन्ना जेजू थोडे फावटी सदांचो जालोलो आसता आनी चड जातूच संकश्ट तेन्ना आमी देवा सरशीं धांवता. आमकां वाटाय एके भाशेन आमी म्हणटा आमी बुडटा सायबा. देर इज नीड ऑफ अश्युरन्स एंड रिअश्युरन्स आमी म्हणटा. आमी सगळीं जाणां जेजू आमचे बरोबर आसा म्हणून. थोडे फावटी मुद्दम एक एफर्ट करून रिअश्युरन्स हें आमकां जाय. आयज त्याच जेजू सांगुया, आमचे कश्ट, आमचे त्रास, आमचे आटाविटे, आमचें दूख हें सगळें ताका आमी सांगुया. ताका अधिकार आसा वाऱ्याचेर, ताका अधिकार आसा सैमाच्या वस्तूंचेर आनी खरेपणी ताका अधिकार आसा आमच्या जिविताचेर. जिवितांतलें वादळ मारता तेन्ना म्हणुया, सोम्या म्हज्या आदाराक पाव, आमकां वाटाय सायबा आमी बुडटा. आनी तोच जेजू जो संवसारांत मनीस कसो जियेलो, मनशाचे कश्ट कितें ताका थावे, तोच जेजू आमकां आदार करतलो. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका दिनवासा तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. प्रितमेन दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाक सोय. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका दिनवासा आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाखवालेन दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाक सोय.
म्हज्या बाबा भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोडपडिल्या देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सोबेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. प्रार्थया. देवा, तुज्या संस्कारां वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बोळ दिताय. देखून ह्या संस्काराक फावो तसली जावं आमची भक्तीची सेवा. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पदविदार आनी सासणाच्या देवा, सरकाड्यान सरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक तुवें रचलें. ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुजे सारकेची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. पृथ्वीर तुका वखाणटा तारोण मेळ्ळली तुजी पोरसां. स्वर्गार एका तळ्यान तुका दिनवासता तुज्या संतां भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोशान आमी मेळून तरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंचसर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उलो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेचपरी जेवण जातच ताणें काळस घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आपणे पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काळस. नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत. पातकाचें बोगसणें मेडच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत ते वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. दुसरो उद्गार घेवन बाबार्थाचो गूट परगटुया. सुम्या जेजू, आमी हो उलो खाता आनी एक खावसींतलें पियेता. तितलेय पावटी तूं वैभवान येसर आमी तुजें मरण परगट्टा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. नवजिविताचो उंडो आनी सडवणीची काळस तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें. देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतलें आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक हे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे बागेन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादलेकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान घडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोर जोडीत म्हाका मोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती भगेन धर्म आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. कश्टा आटाविटामध्ये देव पयस ना, मागण्यांत लागींच आसा. ह्याच जेजूच्या उतरांचेर आमी विस्वास धरूंक आनी मागण्यांतल्यान देवाक लागीं सरूंक ताणें शिकयलेलें प्रार्थना म्हणटना हो भावार्थ आमचो जिवा करुया.
आमच्या बापा सगळीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गाक जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेक पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवाड. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर वचनांत रेखता. तर आमकां तुज्या उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आघातांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सगळे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक वळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्टी घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणां. आमेन. सुमयाची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेडये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूट कर. देवाचे शेडये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूट कर. देवाचे शेडये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी जेजू कश्टा वेळार आपूण आमकां दादिवंक राजी आसा. जेजू ह्या वेळार आमकां आपल्या जेवणाक आमंत्रण दिता. ताका आमी घेता ती सुवागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you in my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमचे बापा, जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान आनी जेवण तुज्या जिवान आमकां बरो. हे परी सदां तुका मोगान एकवटून सासणांक तोखता तसलो फळ आमी काडूं. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोद पदिदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गाण्याचो अंक W14.
Civitathlei vadol Marta, tetna Moshe adarakpa, Doria rodei alta dolta, toshe sosar makaloita, tetna Moshe adarakpa, jetna koshdod Moshe rieta, tetna Moshe adarakpa, em kod Moshe lodai manta, ani mochi shokti devta, tetna Moshe adarakpa,